कांग्रेस राज गोवा से भागकर चले गए। गोवा के प्रॉब्लम्स, गोवा के युवाओं के प्रॉब्लम्स को अपने साथ में रखते हुए उनको छोड़कर चले गए। उनको मैं कहना चाहता हूं, अगर उनके पास दम है कि वो डिफेंस मिनिस्ट्री छोड़ दे और गोवा में मडगांव या नावेली से जो अपने इलेक्शन लड़े और वहां से जीत कर दिखाए। मैं उनको आह्वान करता हूं कि अगर उनके पास अगर दम है, क्योंकि जो वो हर लेवल पे फेल हो चुके हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री में फेल हो चुके हैं, गोवा की पॉलिटिक्स में फेल हो चुके हैं। कितेंय जावं ह्यो सवलत्यो, ह्यो फॅसिलिटीज, ही इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपा जाय ती आमी दितले आनी वी विल एन्श्योर दॅट एटलिस्ट पुलीस आर गिवन प्रॉपर फॅसिलिटीज सो दे कैन लुक आफ्टर द सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ द पीपल ऑफ दिस एरिया। हमारा जनता को बेवकूफ मत बनो, भले कि हम लोग अनपढ़ जनता रहेगा आधा इधर का, हमारा अभी बच्चा लोग हमारा पढ़ा है, उनको बेवकूफ मत बनाओ। क्या सच है वो बताओ। मेरा तो एक ही बोलने का है, अगर मेरे से नहीं होता है बोलेगा, मगर मेरा फायदे के लिए बोलेगा नहीं कि तेरा गलत लीगल करेगा, जो हकीकत में झूठ है। काँग्रेसाक सत्तेर हाडपाक आनी कितेंय जाल्यार कोण आमी एकठांय रावन तिगांय कोणा तिकेट मेळो, म्हाका मेळो, तेक मेळो, पावक मेळो, पूण सगळीं एकवटान रावतली आनी एक काँग्रेसाक आमी सत्तेर हाडटली। आयज 10 दीस जाता आमकां ह्या पदयात्रा जी आमी चीफ मिनिस्टराच्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान स्टार्ट केल्ली 29 तारखेक। आयज बरें दिसता, वसत त्या गांवान बरो सपोर्ट मेळटा। बाणावले जो एक टायमार आमचो भाले किल्लो आशिल्लो, आयज आमचे 3 कॅन्डिडेट जे आसात, 3 कॅन्डिडेट कशे युनायटेडली भोंवतात, एकमेका हार घालतात, एकमेकाच्या हातीन हात घालून चलतात। आयज सगळे जे विरोधक आशिल्ले बाणावले ते आयज थंडावलेले आसा आनी लोकां भितर हसतात। लोक तांकां बरे हात दाखयतात आनी सांगतात तुमी अशेंच रावात, आमी तुमचे बरोबर आसा म्हणून। लोकांक जाय एक बरें नितळ राजकारण, बाणावलेच्या लोकांक जाय एक नितळ कॅन्डिडेट, एक देवो कॅन्डिडेट। आनी म्हाका दिसता जे आमचे 3 कॅन्डिडेट आसात, 3ूय कॅन्डिडेट निवळ आसात, नितळ आसात आनी नवीन आसात, जे लोकांक जाय तशें। आनी म्हाका पुरी खात्री आसा ज्या तरेन हो रिस्पॉन्ड कंटिन्युअस मेळ्ळा, आज मुखार कितले लोक आसा, फाटल्यान कितले लोक आसा, लोक रस्त्यार देवला ह्या वताच्या कडकड्यान बाणावलेचे, हेंच दाखोवन दिता की बाणावलेच्या लोकांक काँग्रेस सरकार परत जाय, काँग्रेसचो आमदार परत बाणावले जाय।